कलंगूटाक वॉटर स्पोर्ट्साक नवो एड्रेस मेळ्ळो आहा. कलंगूट बिचार न्हू पूण बोडक्या वाडा कडेन. आज आमी बुडाक पळय पळय लायफ जॅकेटां घालून बसल्या. जर तर कोणाक वॉटर स्पोर्ट्स करूंक जाय जाल्यार हांगा येवन करचे, बरी मजा येता. उदीक भरलेलें आसा हांगा. पावसाचें न्हू पूण हे कन्स्ट्रक्शनाचें. बिल्डर तांकां सांगता न्यूज बिल्डींग जाता ते करा आपणाचे कितें कांयच करूंक जाता ना. हो रस्तो कलंगूट एमएलए मायकल लोबोच्या ऑफिस हांगासून 100 मिटरांचूच आहा. तो डेली वयता हांगासून, तेका दिसना. बिल्डर लॉबी हांगा पावरफूल जाल्ली आहा कोमटीन. हांव जावं कलंगूट टुमारो हें जाल्लें आहा आमचें. चडशी दर्यांत जावपी बनाना बोट रायड तुमी केन्ना घाणयाऱ्या उदकांत जाल्ली पळयल्या वय ना न्ही जाल्यार पळयात कळंगूट वाठारांत घाणयाऱ्या उदकांत थळाव्यांची ही बनाना बोट रायड. कळंगूटच्या बोडको वाडो आणि पोरबा वाडो वाठारांत संबंदीत प्रशासनाचे दोळे उक्ते करपा खातीर थळाव्यांनी घाणयाऱ्या उदकांतूच बनाना बोट रायड करीत वेगळ्या पद्दतीन निशेध केलो. घाणयारें उदक सोडिल्ल्यान थळाव्यांनी तिळक उक्तायल्या. ह्या घाणयाऱ्या उदकाक लागून वाठारांत वास पातळ्ळा. ह्या वाठारांतल्यान यो वच करपी लोकांक त्रास जातात. 2 ते 3 म्हयने जाले हे खदूळ उदक भरलेलें आसा. रस्तो न्हंय कशी जाल्या, थळावे पंचायतीचें दुर्लक्ष जाता, बिल्डर लॉबीची दादागिरी वाडल्या अश्यो कागाळी थळाव्यांनी केल्या. संबंदीत प्रशासनान हाचेर बेगोबेग कारवाय करची अशी मागणी केल्या. कमीत कमी म्हाका दिसता मोर दॅन 2 मंथ्स जाल्ले आहा ते उदीक गोंय भरला. म्हाका केन्ना केन्ना म्हाका दिसता उदीक ते सायडीक बसून पावता. कालूच एका आमच्या गांवच्या भुरग्यान एक व्हिडिओ काडलेलो ते पळोवचे जाल्यार आख्खो रोड न्हंय भंय जाल्ली आहा. म्हणजे हांगा स्विमींगूय एक्टिविटीज करूं येता आमी आनी फ्री हें म्हणटा ते पावसा पयलीं एक पार्टी करता पळय ती बसून हांगा म्हाका दिसता करची पडटली. कित्याक आयज अशें जाल्लें आहा की हांगाचो कन्सर्न वॉर्ड मेंबर आहा आनी पंचायत आमची ही लोकांक खंय ना खंय ग्रँटेड घेता. कित्याक जर स्टॉप ऑर्डर काडला जर जाल्यार रिवोक केला आयसान जाल्यार बाबा दाखयचे तुमी प्रेस केन्ना दाखया खंय तुमी गेलात पळय. कित्याक आयज कितें जाल्लो आहा बिल्डर लॉबी हांगा पावरफूल जाल्ली आहा कोंगटीन. हांव जावं कलंगूट टुमारो हें जाल्लें आहा आमचें. आयज खंय ना खंय लोकांचो जीव धोक्यान गो आहा. हांगा सरावंडींग जर तुमी चौकशी करशी जाल्यार कितलेच जाणां डेंगू आनी मलेरिया जाला. कित्याक लागून जाला? कित्याक हे उदीक पळय भरलें पळय तें हे मातयेचे तांबडे माती न्हू सारको आज जालो पळय काही माती आहा हितून आनी हे पळय फायलिंग करतात. रातचे आतां हो न्यूज कॉल की रातचो लेट नायट खंय 11 जाली की हे पंप मारता आनी उदीक सोडटा. म्हणजे आयज कितें जाल्लें आहा बिल्डर लॉबीन गोंयकारांक इजी घेतलेले आहा. गोंयता थंय पळय इश्यूज कोणाचे चलता हे सगळे भायले पळय आयज गोंयांत येयल्ले आहा आनी इलिगल एक्टिविटीज पळय करूंक लागला. तांकां लागून आयज गोंयकार आनी गोंयकारांचो जीव धोक्यान पडलेलो आहा. सो हेचेर बेगीनचे बेगीन हांव रिक्वेस्ट करता हेल्थाकूय की बाबा फाटीं 10 तारखेर हांवेंय व्हिडिओ घातलेलो एक तेचेरय आजून कोणी सिरियसनेस घेवंक ना. म्हणजे कितें तुमी लोकांक कितें जिवाचो एक्सिडंट जावपाक रावला, सिरियस एक्सिडंट जावपाक रावला काय इन्सिडंट कितें जावपाक रावला, कोणाक डेंगू जावं मलेरिया येवन मरो कशें रावलात तुमी. आनी कितें जावचे पयलीं एक करात न्हू तुमी. पळय हे कन्स्ट्रक्शनाचें काम चलता. आतां हेका कितें लिगल डॉक्युमेंट्स आहा परमिशन आहा कित्याक आमकां कांय खबर ना. आमचो मेन मुद्दो कितें आसलो हे उदकाचो. कलंगूटाक वॉटर स्पोर्ट्साक नवो एड्रेस मेळ्ळो आहा. कलंगूट बिचार न्हू पूण बोडक्या वाडा कडेन. आयज जे तुमी फाटल्यान पळयतले तेका 3 म्हयने मायज जाले ते उदीक भरलेलें आसा हांगा. पावसाचें न्हू पूण हे कन्स्ट्रक्शनाचें. तो जो फायलिंग करता ते फायलिंगान उदीक भारत आनी अशेंच रावता. खंय तरी ह्या उदकाचो सोक्षे लावचो पडटलो नाजाल्यार हांगा अपघात जावन कोण तरी मरतलो. कित्याक गाडी ऑटोमॅटीक भायर येता ह्या उदकान वचूंक सोदिना. हो रस्तो कलंगूट एमएलए मायकल लोबोच्या ऑफिस हांगासून 100 मिटरांकूच आहा. तो डेली वयता हांगासून, तेका दिसना. कलंगूट विलेज पंचायत सांगता रिवोक करता म्हूण लायसन्स. आजून रिवोक केला जाल्यार आमकां खबर ना. पूण हेजेर जर बेगीनच्या बेगीन तोडगो येना जाल्यार हांगा कोण तरी अपघात जावन मरतलो. आयज आमी बुडाक पुणूय पळय लायफ जॅकेटां घालून बसल्या. बनाना बोट हाडून हांगा उबी केल्या. जर तर कोणाक वॉटर स्पोर्ट्स करूंक जाय जाल्यार हांगा येवन करचे, बरी मजा येता. 3 म्हयने मायज जाले हे उदीक भरलेलें आहा, कोणाकूच पडोंक ना. होचे तर एक ड्रेन मारली, उबी थंय एक तळें आहा त्या तळ्यान वचूंक शकता. आयज GSIDC जर 10 कोटी रुपया खर्च करता हांगा 5 लाख मोडपाक कांयच न्हू. कलंगूटान न्हू बिल्डर म्हणटा पळय ते सुप्रीम जाल्लेले आहा. आतां 2-3 दीस जाले मदले वॉर्ड मेंबरान प्रसाद शिरोडकरान एक व्हिडिओ काडून घातलेलो आनी तेणी कंप्लेन FIR केल्ली म्हणून आयकलेलें की हे सगळें हे काम बीन बंद करचें जब तक हे क्लियर जायना पळय तब तक. पूण तरी पूण आजून पासून कांयच सांगना.
हांगाले येता वयता जे डेली कम्प्युटर जावप पळय न्हू ते सारके वाजल्या ते तेशें म्हणलें अरे मातशें पळया मरे कितें हेल्प कर आमकां येता वयता त्रास जाता बिल्डर हांगासर व्हडले जाल्लेले आहा पंचायतीक ते केअर करिना हांवें आयकलां बिल्डर तांकां सांगता म्हणून तुमची जाता ते करा आपणाची तुमी कांयच करूंक शकना म्हणून आतां जर बिल्डर जर दादागिरी करूंक लागले आनी जाय ते करूंक लागले जाल्यार पंचायतीचो फायदो कितें म्हणजे लोकांची सेफ्टी कशी आहा हांगासर कालांगूट सेफ ना हे मातशें कन्सर्न ऑथॉरिटीक पळोवचें हेजी जाता तितले बेगीन हेजे स्टेप्स घेवचे आनी लोकांक मातशें रिलीफ दिवची. रिपोर्टर वीणा मांद्रेकरा सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.